रस्ते अपघातात 5% उणाव. येरादारी पोलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाईची माहिती. आणि आता खबरो विस्तारात. पणजेच्या बसकेत जाल्ल्या मागण्यांचे निवेदन म्हजे मेरेन पावला. ताचेर विचार करून निर्णय घेतले. लोकांक जाय तेच आमी करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तो उलयतालो. गोंय वांटोवपा खातीर नगर नियोजन कायद्यांतल्यान कलम 17(2) आनी 39A रद्द करपा वांगडा भायल्या लोकांक जमीन विकपाचेर निर्बंध हाडपाची मागणी मंगळारच्या बसकेंत जाल्ली. लोक जे आता जमा झाले गव्हर्नमेंट अगेन्स्ट आणि बँक करून अगेन्स्ट तितून टीसीपीचे थोडे अमेंडमेंट्स आहा ते चेंज करचे बी म्हणून त्यांच्याने हे डिमांड केल्या. कालची जी मीटिंग झाली तितून 17(2) आणि 39 स्क्रॅप करचे म्हणून डिमांड आहा. तांच्यांनी कालच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड्स दवरल्या लोकांच्या मुखार. सरकाराकूय रिप्रेझेंटेशन धाडून दिलें. आय विल गो थ्रू इट. पूण सीएम लोकांक नाका त्याच अमेंडमेंटा खातीर सरकारूच लोकांच्याच पयशान केसी बीन दिलो. लोकांक जाय तेच आमी करतले. सेरावले वाठारांत बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन केल्लें. जिल्लो अधिकाऱ्याक हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी पळोवणी करपाक मामलेदाराक घडणूक थळाचेर धाडलो. मात मामलेदार येवच्या पयलींच धिरयेकारांनी थंयच्यान पळ काडली. पळयात पुराय बातमी. एक कळोन्या हांव सगळें सगळें समतले आनी हेजें काम कोता जे आमी गेमी चलयताय, तुमी गेमी येताय ते गेम बरे भाशेन जाताय. सद्या तुमी म्हाका दिसती पडले एक गेम चलता आसतना तुमी बरे भाशेन चैन चैन वयताय, बरे भाशेन आयकताय लोकांनी. फकत एक मातशें पॉयंट मिस्टेक जालो आहा हितून, ते व्हिडिओ आनी व्हिडिओ कॉलिंग हें मातशें कों नाकाय. ते आतां 2-3 व्हिडिओ गेमीचे व्हायरल जाले. ताका लागून ताणें जे कोण चलयत तेजे पेज येयलो आहा. हांव सजमोतां कोण सगळे एकठांय जावन हें काम कोता मुगे एरिया तुगे एरिया. हांव ते गेलो तूं मुगे गेलो तसो कांय ना. बरे भाशेन आनी कोण येताय ते गेम चोवपाक मागीर वयर बांदाचेर रावताय. तेंचे बरें रावन कोण कितें काडटा व्हिडिओ काडटा जावं कोण चोयन रावपा जाय. कोण व्हिडिओ काडटा कोण व्हिडिओ कॉलिंग करता. व्हिडिओ कॉलिंग करता तुमी चोयलें जाल्यार ताका बाबा बंद कर रे म्हूण सांगपाचें. हो कांयच न्ही गेलो. कित्याक आमी सगळे एकठांय जाल्यारूच तें काम जातलें. नाजाल्यार आतां समज आज आनी एक देखून व्हिडिओ व्हायरल जाल्यार ही गेम आमगेली स्टॉप जाताय. हांव आतां सजमतां की हें उतरां कितें सांगिल्लें तें तुमी कळ्ळें आसता म्हूण आनी तेज्या जायते उतरां सांगून फायदो ना. मातशें रिक्वेस्ट प्लीज व्हिडिओ कॉलिंग आनी तो व्हिडिओ काटाय तो आनी कोण बोलतो लोक व्हिडिओ काटा जावं व्हिडिओ कॉलिंग दाखयता वयर बांदाचेर रावन आनी खंय आमगे भावान कोणें चोयलो जाल्यार तुमी ताका स्टॉप करपाक आयदो. तुमकां भिरांत जाता हो कितें जाता म्हगे नंबर नाजाल्यार कोड्याय नंबर नाजाल्यार आनी उलो आहाय तेंगे नंबर जाय जाण आहाय तेंगे नंबर कोणालो नंबराचेर मारय ना म्हगे भावागे नंबराचेर मारय. आनी जायते भुरगे आहाय जॉनी आहा जायत जाय कोणाले नंबराचेर करून मारय बाबा अशेंच व्हिडिओ काटा आयकलो ताका स्टॉप करया. आनी समज आयज दिसा आमको व्हिडिओ समज येयलो न्ही जाल्यार आमगे सायन्साचो टायम पास आहा तो बंद पडटलो. प्लीज आयकाय आनी हेजें काम कराय. थँक्यू. बरे भाशेन आयकय. गोंयांत सध्या धिरयांचें आयोजन करपाक कायद्यान बंदी आसा. तरी पूण दक्षिण गोंयांत कांय कडेन बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन करतना नदरेक आयला. बुधवारा सेरावले वाठारांत अशेंच बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन केल्लें. हे धिरयो पळोवपा खातीर वाठारांत व्हडा संख्येन लोकांनी गर्दी केल्ली. मात हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी पळोवणी करपाक मामलेदाराक घडणूक थळार धाडलो. मामलेदार येता म्हूण आयोजकांक सुलूस लागल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळा वयल्यान फुज्जो काडल्यो. आज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी सो की सेरावले असो इन्सिडंट जावपाचो आसा. सो इमिजिएटली वी रश टू द सायट अलॉंग विथ माय लोकल तलाटी एंड म्हणल्यार ती जावपाक पावलो ना एज पर आर इन्फॉर्मेशन आनी थंयचें आमी पळयलें त्या प्रमाणे. सो आयची कांय जालें ना एटलिस्ट सेरावले. सो त्या एरियेक लोक आसले कितें आसले तुमी लोक जमिल्ले थंय बट वेन वी रीच देर दे स्टार्टेड मुवींग. बुल्स बीन दिसले तशें कांय दिसलें ना पण सांगपाक शकना कित्याक क्रावड खूब आशिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर सेरावलेच्यान भीमा पाटील.
जानेवारीच्या 12 तारखेसावन शियाळे अधिवेशनाक सुरवात जातली. ह्या अधिवेशनात विधेयकां सादर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. 4 विधेयकां सादर जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतले. भूसर्वेक्षण खात्यांत फील्ड सर्वेयराची 157 आनी अतिरिक्त संचालकांचे 1 पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. राज्य कर्मचारी आयोगा वतीन भरती जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पहलो agenda there is the exchange of the land of the survey number 45/1 in the village Carmona in Salsett तालुका. आम्ही एक्वायर्ड लँड केल्ली पळय न्हू तेच्या जी दुसऱ्याच लँडांतल्यान रोड केलो मागीर ती एक्सचेंज केल्या कार्मोना विलेजीन. ओके अमेंडमेंट टू द बिझनेस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर द एलोकेशन ऑफ द रूल 1987 इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटातले काही तांकां बिझनेस रुलात ऑलरेडी काही गजाली ऍड केल्ल्यो आसा. It is an release of the 5% of the amount which stand to the 41st quarterly granted to UTL for the GBBN. So the amount फाटलो pending आशिल्लो तो. Approval of the expenditure for the AI for the governance of the social impact workshop. Expenditure sanction. Work taken up in the Ravindra Bhavan Madgaon. Take approval. Proposal for the further amendment of the Goa Value Added Tax Act 2025 and the introduction of the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026 कॅबिनेट काय येतलो सेशन तितूर एक 2-3 गजाली ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे इज करपा खातीर केल्लें हें आहा. ओके कमिंग सेशनान तेजेर हें करचें. एक्सपोर्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द बिरसा मुंडा जयंतीच्या प्रोग्रामा खातीर approximately 16 crores of rupees. Proposal for the withdrawal of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita Bill 2024 legislature remuneration for the empanelment list of the subject expert of the government college under the directorate of the higher education pay scale एक contract basis चे राहा तांची सारखी करपा खातीर higher education आतली. Amendment to the act rule of the Goa agriculture procedure of the livestock marketing Act 2027 हाका amendment केला. Proposal for the amendment and review of the order of the high level empowered committee for the interdepartmental committee officers related to 2014-428 regarding the final sanctioning strengthen of the directorate of the land and records consequent increasing the sanctioning strength by inclusions. त्यांची strength जी आहा पळय न्हू ती वाडयला. फील्ड सर्वेयर 157 पोस्ट inclusion of the 1 post of the additional director in the settlement and land record या डिपार्टमेंटात. इट इज डिटेल आहा तेजे 1 फील्ड सर्वेयरचे 157 पोस्ट जातले. इन्क्रीज इन फील्ड सर्वेयर वाडयल्या आनी 1 पोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर. गोंयच्या कारंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातूंचे चड प्रमाणात आशिल्ल्याचो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान दिल्ल्यान कारंजळेच्या रापणकारांनी खळ तिडक उक्तायत. नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केलां. तशेंच लोकांनी नुस्तें खावचें काय ना हाचेर लेगीत गोंय विद्यापीठान आनी NIOन 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवचें अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. गोंयच्या करंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी चड धातू चड प्रमाणात आसता असो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सादर केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान जारी केल्लो. तशेंच नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्ली. त्या उपरांत अहवालाचेर करंजळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायल्ली. करंजळेच्या नुस्त्या बाबतीत फकत लोकांची दिशा भूल करपाचो यत्न चल्ला. हांगा पर्यटना संदर्भात वावर वाडोवपाचे फकत काम चल्ला. प्रदूषण नुस्त्यात मेळटा म्हणून छापून आयला, मात ते प्रदूषण येयला खंयच्यान ते कोण सोदतलो. या अहवालान आमच्या रापणकाराच्या पोटार हावळ हाडला. मार्केटात लेगीत करंजळेचे नुस्तें घेयना खंय. रापणकारांक कित्याक सतायता. आमी हो पुर्वजांचो व्यवसाय सोडून वचपाचे खंय. या संदर्भात नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केला. तशेंच लोकांनी नुस्तें खावचें काय ना हाचेरय गोंय विद्यापीठान आनी NIOन 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी रापणकारांनी केला. तशेंच न्याय मेळपा खातीर हायकोर्टाच्या दारार लेगीत वचपाची तयारी रापणकारांनी दाखयला. फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां डिप्युटी डायरेक्टरान आमकां आन्सर केला. आमकां कांयच खबर ना म्हणून जें पॉल्युशन कितें जालां कितें घडलां पूण NIOचे सायंटिस्टान हो रिपोर्ट पब्लीश करपाक व्हायरल करपाक व्हिडिओ सगळे येता मिडियाक. कारण कितें? हें कारण एकूच आहा हें हॉटेल लॉबी सगळी. जेन्ना थिंगा 2 हॉटेल येता एक 5 स्टार एक 7 स्टार
त्या हॉटेला वयच्यान तो ती आमची जमीन नुस्तेकारांची नुस्त्या मारपाची तो पार्लायज करूं शकता आनी ते ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक सोदता. तेणें आमकां जबाब दिवचो आनी आमी ताका मिटींग आपयल्या आनी तेणें आमकां फिशर डिपार्टमेंटान सांगलां कुशल साहेब घेता तेको मिटींग घेता मिटींग घेवन मागीर तो पब्लीक करतलो. तेजेन आयडेंटिफाय करपाक जायना कारांजाली म्हूण तें कितें कारांजाली म्हूण तें गांव आनी कारांजालीन दोयर आहा तो अराबियन सी आखीचो जे नुस्त्याक पळय खंयच्या भोंवता आख्या दोयऱ्यांक आनी नुस्त्याक कोणाक तर मेळटा तेच्या झाडां घालपाक ते हुंयसून येता आनी हुंयसून मेळटा. पूण तेणें पॉयंट करपाक जायना कारांजालीन वास्को वयता बेतूल वयता कलांगूट वयता आख्या आमगे कोस्टलाक ते नुस्त्या भोंवता. जेन्ना तें कोस्टल आमगे हूंय पावता तिंगा तो फिशरमॅन धोता. पूण तेणें पॉयंट केला ती व्हडली चूक ह्या आनी आमी गरज पडल्यार आमी हायकोर्ट पिटिशन करतले क्रिमिनल केस घातले तेजेर. लोक मागीर तेंगेलो नुस्त्याक जाता खंयचे नुस्त्याक कारांजाली म्हणल्यार लोक घेयना म्हणून तेंकां सद्या ते पोटा मेळ्ळे. ते इतले जाणांचे तेणें पोट मारलें म्हणून ते म्हाका तेणें केलां तेणें आमचे कडेन माफी मागपाक जाय आनी तेणें सांगपाक जाय हो रिपोर्ट आपूण केला तो फॉल्स केला म्हणून नाजाल्यार आमी उगरावपाचें आनी गोंयभर चडोवन घेतली. कारांजाले पळय कोणाक सांगोना आसतना ते जाणा आसतना फिशींग आमची एरिया आहा तेणी एका दिसान न्हू विदीन 2-2 वरांनी तो टावर घालून ते पावले. आतां एका माय बाय कोण ना फिशरी कडेन विचारी जाल्यार फिशर म्हणटा आपूण नको डिस्ट्रिक्ट विचारी जाल्यार डिस्ट्रिक्ट म्हणटा आपूण हो टावर कोणें घाले आतंकवादी येयले गोंया आतंकवादी येयले आनी तो थिंगा टावर घालो. ते फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता कारान घाले फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता. होच ते पत्ती तुमी आमचेर बोगलाणे घालता मरे आनी आमकां बगर हिंगा येवचें पडटा मरे. ह्या लोकांनी आतां कितें करपाचें ह्या लोकांनी कितें करपाचें तुमी सांगपाचें आमकां गोवोरमेंटान सांगपाचें. त्या लोकांनी कितें करपाचें काम करता ताका तुमी काम करूंक दिना आनी कितें करतले कशें पोट पडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्वरे खापरेश्वर देवळा कडल्या रस्त्याची दुरुस्ती कामाक 2 ते 3 दिसां भितर सुरवात करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिलें. रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून संबंदीत अधिकाऱ्याक सुचोवणी दिल्ली मात अजून मेरेन रस्तो दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान मंत्री रोहन खंवटेन अभियंत्याचेर खापर फोडले. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें पर्वरे खापरेश्वर देवळा कडल्या रस्त्याची पळोवणी करून तो दुरुस्त करपाक सांगिल्लो. मात अजून मेरेन थंय कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडनात. पूण अभियंत्याक कांयच पडिल्लें ना जाल्यार इंजिनियराची कात पातळ करची पडटली. ही फकाणां चल्ल्या काय कितें? 2 ते 3 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करपाक सुरवात केलो ना जाल्यार पर्वरकार रस्त्यार देंवतले अशें थळावो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. मजगतीं कांय कारणांक लागून रस्तो दुरुस्त करपाक कळाव जालो. रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक 2 ते 3 दिसां भितर सुरवात करतले अशें आश्वासन PWD मंत्री दिगंबर कामत हाणें दिलें. That I cannot comment. It is a PWD department. But I've got cooperation from Digambar Kamat, who had given clear instructions. Second time सांगतकूच ताणें डायरेक्शन दिल्लें. ते जावन समज इंजिनियरींग कात इतली दाट आसा कात ताणें पातळ करची पडटली तांची. हे फकाणां जाल्यां बारीक लोकांक खंय त्रास जाता समज इंजिनियरांक कळना आनी दे आर ओन्ली इंट्रस्टेड. आमकांय ब्रीज फ्लायओवर बेगीन कंप्लीट जालो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन कॉम्प्युटर्स. तुमी ट्रॅफिक डायवर्ट करपाक थोडे स्टॉप केले आमी थंय कॉपरेट जाले. 2 तारखेच्यान तुमी सांगलें बंद करता आमी म्हणलें 8 दिसान रिव्यू करया बरें आसा. पूण रस्ते तुमी डायवर्ट करता आसतना जो 4 म्हयने मंत्री सांगता PWD मंत्री सांगता एक्स चीफ मिनिस्टर सांगता आनी तुमी अजून इतल्या लायटली समज घेता आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काम करूंक शकना. आय थिंक दे समथींग सिरियसली रॉंग आनी दॅट हॅज टू बी एड्रेस्ड. आजूय मागतलो आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन एक्ट करपाक आनी ते इंजिनियर ताजें आयकना जाल्यार आमीच रस्त्यार देंवतले. डायरेक्शन दिल्लें आसा करपा खातीर बॅच मिक्स प्लान थंय रेडी ना म्हणून तांचो उरला. आज तांकां सांगलां हांवें बॅच मिक्स प्लान ना जाल्यार ड्रम मिक्स कोणाचो आसा तो घे आनी कंप्लीट कर. पूण मिनिस्टर अलेज करता की इंजिनियर मिनिस्टराचे सुद्दां आयकना खंय. टॅक्निकल डिफिकल्टीज खूब कितें कितें आसता. जातले ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 या वर्सा दक्षिण गोंयांत वट्ट 1236 अपघात नोंद जाल्यात. 2024 परस 2025 दक्षिण गोंयांत रस्ते अपघातात 5% उणाव जाला. फोंड्या आनी वास्को ट्रॅफिक सेलात सगळ्यात चड अपघातांची नोंद जाल्या अशी माहिती येरादारी पुलीस उपअधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसायान दिली. फाटल्या कांय वर्सांत राज्यांत रस्ते अपघाताच्यो घडणुको घडत आसा. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 ह्या वर्सा दक्षिण गोंयांत वट्ट 1236 अपघात नोंद जाल्यात. मात 2024 परस 2025 दक्षिण गोंयांत रस्ते अपघात 5% कमी जाल्या. 2024 अपघाताचो आंकडो 1301 असो आशिल्लो. तशेंच 2025 122 जीवघेणे अपघात जाले. 2024 139 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 2025 128 जाणांक अपघातात मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फोंड्या आनी वास्को ट्रॅफिक सेलात चड अपघातांची नोंद जाल्या जाल्यार दाबोळे सगळ्यात कमी. अपघात कमी जाले मात गंभीर जखमीच्या आंकड्यात वाड जाल्या. ताका लागून रस्तो सुरक्षेचे उपाय गरजेचे आशिल्ल्याचे येरादारी पुलीस उपअधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय सांगता. साऊथ गोवाक आमकां लास्ट इयर आमी सगळे जे मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आहा ते आमी -5% जाल्या. सो टोटल आमकां 1236 एक्सिडेंट जाले आनी 24 आमकां 1301 आशिल्लो. तातूंतले फॅटल एक्सिडेंट आसा पळय ते 122 जाले पुरो. ते -5.4% कंपेर्ड टू 2024. आनी तशेंच फॅटलिटी म्हळ्यार जे फॅटल एक्सिडेंटाक जे लोक मेल्या म्हळ्यार फॅटलिटी आसा ते लास्ट इयर आमी 128 आसा. 2024 139 आशिल्ले. सो 11 फॅटलिटी कमी जाले आमच्यो आनी 8% 7.9% आमी फॅटलिटी घेवपाक सक्सेसफूल जाल्या. पण ग्रिवियस हर्ट आहा जेतूंक दुखापत जाता म्हळ्यार फ्रॅक्चर ऑर सिरियस इंजुरी जाता ते आमचे +3% वाडल्या. 6 नंबरान वाडल्या. पूण फॅटलिटीज आमच्यो कंट्रोल जाल्या ह्या वर्सा. सो आमचे नेक्स्ट इयर टार्गेट आसतले ह्यो फॅटलिटी आनी हाच्या परस 10% तरी कमी करपाच्यो. सो आमकां चड आमकां खंय फॅटलिटी वाडल्यात ह्या वर्सा कंपेर्ड टू 2024. पुलीस स्टेशन आमचे ट्रॅफिक सेल वास्को अंडर वेर्णा पडटा, मर्मगांव पडटा आनी वास्को पडटा. थंय आमकां वेर्णा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाक 2 वाडल्यो, मर्मगांवा 6 वाडले आनी वास्को 6 वाडले. म्हळ्यार ह्या वास्को ट्रॅफिक सेला अंडर आमकां 14 फॅटलिटी म्हणून वाडल्यो. तशेंच फोंडा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन आहा पळय इट कम्स अंडर ट्रॅफिक सेल फोंडा, थंय 4 वाडले फॅटलिटी. आनी मार्दोळ तेंय बी फोंडा अंडरच पडटा, नवें पुलीस स्टेशन जालें आमचें मार्दोळ, थंय 2 वाडले. सो ह्यो आमच्यो ह्या वर्सा ह्या पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाक वाडल्यात फॅटलिटी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. मडगांव वाठारांत लायटीच्या खांब्यांचेर आशिल्ल्या इंटरनेट केबल्सांचेर वीज खात्यान कारवाय करपाक सुरवात केल्या. जिल्लो अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्या उपरांत आमी ही कारवाय केल्ल्याचे वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले. परवानगी घेयनासतना खांब्याचेर आशिल्ले सगळे केबल्स काडपाचे आदेश न्यायालयान दिल्यात. वीज खात्याच्या खांब्याचो वापर करून इंटरनेट केबल्सांची सेवा पुरवपी कंपन्यांकडल्यान खात्याक कसलोच महसूल मेळना. ह्या विशीं मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद करतलो अशें शेटयेन सांगलें. डायरेक्टरान ऑर्डर इश्यू केल्या की कोणाक तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणून आनी काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर केबलाक लागून पडलो म्हणून दॅट इज ते आनी हे 3 केबला वयर सगळे अंडरग्रावंड केला. 3 केबला वयर तांणी 1 रुपया भरूंक ना आमकां, कोणेच पयशे भरूंक ना. सगळे इलिगली चडटात आनी करतात. आतां वी रजिस्टर एन FIR. आतां मडगांव पुलीस स्टेशनार आमी बरयतले FIR दितले. कोण आतां परतो चडलो जाल्यार ताका भितर उडोवपाक. इलिगल हेका कोणाकूच येना. खंयचोच केबल तूं वळखून दाखय मा हितून कोणाचो केबल तूं वळखता जाल्यार खंय येता केबल कोणाचो केबल वळखता कितें नांव केबल वळखता केबल हितून एकूच प्रॅक्टीस या तूं वळखता जाल्यार सांग म्हाका. हे कसले इंटरनेट केबल हे सगळे इंटरनेट केबल. एका कोणाक वळखता जाल्यार दाखय तुम्ही. फूल गोवा चलतली आतां एंटायर गोवा चलतली. एंटायर गोवा करतले आमी. म्हणजे एक कडेन जसो टायम मेळटा तसो करतले. हांव करूंक जाय भरशी ते डिपार्टमेंट बाकीच्यांनी करूंक जाय. ते करना म्हणून म्हाका कशें कित्याक म्हाका स्टेबिलिटी लागता. हे 4 नटांचेर आहा
ताका तिनूच परमिशनान 3 आहात केबल उबारपाक, पूण अजून परमिशन कोण घेना आनी हप्त्याक कोण खाता आनी कितें करतात काय म्हाका खबर ना. म्हाका फोन येतात हे कडले ते केले, हांव कितें करपाक. काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर पडलो. सो इट इज रीच हे पळय कशेंय केबल सोडटा रस्त्यार आनी गॅरंटी कोण घेना. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्या बाबतीत सरकार योग्य निर्णय घेयनाशिल्ल्यान ऊस उत्पादकांनी नाराजी उक्तायल्या. ऊस उत्पादकां खातीर एक येवजण सुरू केल्ली ती परत सुरू करची. सरकार जर आमची दखल घेना जाल्यार शेतकी संचालकाच्या सामकार वचून उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेच्या वांगड्यांनी दिल्या. ऊसाची लागवड करची काय ना ते मुख्यमंत्र्यान सांगचे. शेतकी संचालकाक 7 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. आमचो जो ऊस अंदूं आसा तो आमी कितें करपाचो ह्या बद्दल आमी सरकारा कडेन गेल्ले तेन्ना सरकारान एक तेंच्यान निवेदन काडलें ऊस मारा आनी हाडून घाला हांगासर म्हणून, आनी आमी पयशे दितले काट्यार. ते आमकां मान्य ना. परत मिटींग आपूण आमी परत एक लेटर आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक तेका आमी दिल्ले 29/10/2025 ह्या तारखेक आमचे पदाधिकारी वचून मेळ्ळे तेका आनी हेजें उत्तर आमकां रोखडेंच दिवचें म्हणून सांगलें. तेन्ना डायरेक्टरान सांगलें आपूण रोखडें उत्तर दिता म्हणून. एका ह्या गोश्टीक जाली 3 म्हयने. म्हणटकूच 3 म्हयने आजून उत्तर आमकां ना. आमकां परत आपोवपूय ना. म्हणटकूच आतां कितें करचें. तेंच्यांनी मदींच खंय कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो आनी ऊस मारपाक स्टार्ट केलो. आमकां काय खबर ना, संघटनेका खबर ना. सरकारान सांगलें आपूण सगळी जबाबदारी घेता म्हणटली, आमकां सांगलेली सगळी, पूण तें आजून जावना. आमचो एक आसतलो तो आतां आमचो जो ऊस ह्या वर्सा जो ऊस आसा तो गव्हर्मेंटाक व्हरता म्हणटलो. तो कितें जाला आतां शेतकऱ्यांचो अर्दो येयला अर्दो व्हरना. तो कंप्लीट व्हरतलो काय ना तो व्हरपाक जाय अशी आमच्या संघटनेची मागणी आसा. जर व्हरना जाल्यार टोटल फार्मरांक गेल्या वर्सा पयशे दिल्ले जी स्कीम आसली ती लागू करून ह्या वर्सा आमकां ते दिवचे हो आमचो मेन डिमांड. दुसरो फॅक्टरी आमकां चालू जावंक जायी. जर चालू करीत ना तुमी जाल्यार आमकां तें सांगचें हो आमचो मेन डिमांड. आनी ऊस समज जर मुखार लायतले जाल्यारूय तुमकां नोटिफिकेशन. आनी ते ऊस लायत जाल्यार आमकां नोटिफिकेशन बेगीच्या बेगीन काडून दिवंक जाय. एक्चुअली टायम जाला तर मात बेगीच्या बेगीन नोटिफिकेशन काडून दिवंक जाय. कित्याक आमकां बी ना. बियां हाडून भायले हाडचें पडटलें. हाडटलो ट्रान्सपोर्टेशन आसा खूब कटकटी आहा. उदक ना साळवले जाल्यार उदक सुकता, न्हंयो सुकता, खूब भानगडी आहा. कितले टायम दिले सरकाराक उपोशण? एक 7 दिसां अल्टिमेटम. एक 7 दिसांनी दितले आमी तेंकां. 7 दीस म्हणजे डेट बी मागीर दिवंक गेली अशी मागीर डेट ठरयतले आमी. कितले सुमार शेतकार तुमी थंय बसपाची तयारी? आमी जी संघटनाची कमिटी म्हणून जी आहा पळय त्याच बसतले. कमिटी बसतले मागीर तेच्या नंतर मागीर फुडलें डिसिजन घेतलें. पणजे बसतले? पणजे बसतले. पणजे खंय बसतले? पणजे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर टोका करंजळे. एक आमकां कितें सांग आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां कशें जगपाक जाय. ही फॅक्टरी बंद केली ही मोठी चूक ही सरकाराची. एक फॅक्टरी भाऊसाहेब बांदोड्यान बांदलेली फॅक्टरी ही चलोवंक जायना जायत आनी कितें उरलां. हितून आमी कोणा आमी पॉलिटिकल कोण घेवना. आमी पॉलिटिकल भितर नाकाच म्हणटा. आमी मेन शेतकरी एकजुटीन वयतले. 3,290 रुपयान तांकां तो इतले पयसुल्ल्यान मारून हाडून तांकां तें परवडना म्हणून तेन्ना सरकारान जो ऊस आसा कोणा शिल्लक तो सरकारान मारचो. आनी जेन्ना पयलीं तांकां 5 वर्सां तांकां स्कीम चालू केल्ली 2,200 रुपये प्रमाणें जे तांकां एकरी प्रमाणान पयशे मेळटाले ती स्कीम ह्या वर्सा एक परत चालू करची. लॅप जाल्ली आहा तेंची ती पूण ह्या वर्सा परत चालू करची अशी तेंच्यांनी सांगलें आसा. ना सरकार जर कांय चिंता करिना आमची कांय ना जाल्यार जो संबंदीत डायरेक्टर आसा एग्रीकल्चर डायरेक्टर तेजे फुड्यान ते वचोन आमी जे ऊस उत्पादक कमिटी आसा थंय आमी उपोशणाक बसतले म्हणून सांगलेलें आसा. जर आमची कांय दखल घेयना आमी थंय येवन उपोशणाक बसतले अशें तेणी पत्रकार परिशदेंत सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दारपणच्या एकनाथ खेडेकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव तशेंच चर्चिल ब्रदर्स एफसीची सीईओ वालंका आलेमांव आणि फिफा वुमन फुटबॉल डेव्हलपमेंट कमिटीचे वांगडी आणि फामिली कळटा गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी.
गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड, कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा, राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजानो. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशे फुडेंय पासून अशेच